ನೀದ್ದಲ್ ಗೋಮ ಹಾ ನೀದ್ದಲ್ಗೋ ಆ ಜವಂಟಿಕೆ ಚಡ್ದಲ್ ಮಕ ತಿಂಗಳವರೆ ಬೆಂದಿ ಕುಳ್ತಾ ಸಾರು ಸಲ್ಲ ಉಪ್ಕರಿ ಕಡ್ಗೆ ಫೋಡಿ ಮಾಡೋ ಜವಣ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲೇ जवतन कळणी आणि केतले जवया म्हण दिसतसिले आत्ता पळ मारे ती चिकेची हात पाय घंटी पुरा चिकचिके दुखतस हा हात पाय घंटी दुखी सुरदलावे तुका आणि आनो तंकय तशीच गोपुता पोट चिके गुरगुरतस म्हणतस ती आणि कसं नवस्त की गोतना त्यांनी सांगच्याकई तुम्ही कोरच्याकई समोरत पळे आता तू घंटी दुखेनी मळरी अण्णे कितली उलयत म्हाका हांव ताका वापस जवाब दिवं तशें आसवे कसं करचें गो पोता आमकां जेवका म्हणा अशी दायनवे मारयती आत्ता खावचवें हें पुरा पुरतो मी खाव नासिल न्ही गो वई गो मा खावका म्हण दिसता आशी दत्ता ना म्हण हाव जाल्यार तांतू एक लिमीट आसका न्ही गो खाऊच्याक एक घडी अनुभव सूचक 2 घंटे जाऊ का तू कंची मुक्की सांग एक घडी कंट्रोल कोण घेतले रे दिवस पूर्ती आरामच येतं वैवे खात्ता नाही कसं नाही तुमक मागते वचना मारायती आता कसं नाही चिकुडवाना मळकुडले अण्ण मक्क सोडतवे तागेल सोड ग आसिलेंची कसं दाकी सांगून घेवतो तू पळे भिवून तर बैस नका सामत जवाब दी कळवे कसन जवाब दिवच की मारायती अम्मा ती रघुरमणल बाल पूर्णिमाक नाही गो हा होई गो कितले धवे ड्रेस गोती गेले होई गो केदनाय धवे ड्रेस घालून घेती पुटका येन तो तुगल मलगड बहिणी जरा रंदप मात्र घरान समकट कर ना गो केदन पळेला री ते सावित्रील घरान पोण असता हो 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 पौर्णिमा अप्रूप कमगेल घरा वाट मिळावे तुका तश कसलेक म्हणतात नारमये हेकड वतन येतन पुरा तुम्ही कोणे भायर असले रे येऊन उरलो न चनावे हाव आणि गोतस मो म्हाका चिकेची घरान काम चड म्हणू तशी धावनो पुरसोती मेळना भारी ऊण हांव भायर येवचे हो पौर्णिमाका आणि आराम वे बैस हा आम्ही पण आराम असत गो तू तुगल बाम्मणू चरडू पुरा आराम असत नवे हा चरडाक काल पळेल हावे हंगा विनोद लोट भायर खेळता असेल नवे तेदन पळेल हावे आम्ही पण आराम असती कसले क्राबून उलयता बैस आणि कसन समाचार गो पौर्णिमा कसे रंदे केलेले जी आंबोली सार केलेले आंबोली सार आणि एक बिंसा उपकरी केलेले आंबोली खंय मेळतो का पयर हांव वॉकिंग करच्याक म्हण मैदानाक गेलेली थंय एक रुखरी भर आंबोली म्हाका पळोवन भारी आश जाल्ले थंय चेडू खेळटा आशिल्ली ती म्हाका एक 4 कान दियत रे म्हणलें कान दिल्ले चल्ले ना ते हाणू आजी सार केले सारो फर्स्ट क्लास जालेले हय्या बा आंबोली सारो चटणी पुरा भारी लायक जात मो आनी राती कसं करत गो राती कसने करचना तार मये शीत आस ताका थोडे उदक घालून पाजशी करता आनी भिंसा उपकरी आसनवे पूर आमकां आतां हे दग्गा दिसान तू कोणा जेवण सेरवता हय हे दग्गा दिसान तू जेवण नाका म्हण दिसता कसं नसल्यारी पितस का म्हण दिसता हंगेल घरचे खबर उरले नशी जीप दाट मंडून गेला कशी पुणी कोण हंगे लगी घराविषयी परम भायर हाडो का म्हाका टाइम पास जाता कसं आलोचन करतशील पौर्णिमाका आमगेल तार मयेक पाय गंटी दुखी कुर्टा दुखी आणि भारी नवे आता दुवेल मगिरी तार मयल तोंड गेलोदल्ला त्यांचे आलोचन करतशिली प्रायदल मगिरी ते प्रसहत नवे पौर्णिमाका हा प्रायदल मगिरी कुर्टा दुखी पाय दुखी हे पुरा सहजाचे दलरी सुन्नन चिकी चंदुकोन पळोवंक घेतले रे हंकय पाप चिके आराम जाता जाल्यार कसं करचें एक एकल्याल नसीब तशी आसता तें तशी न्ही गो दूद दुवाची सून सुनाची सून केदनाय दूद आवचे जायना कसं करचें आमी मागून हाडलेले बगून तीरसू का गो
नुसती सांगची नाही पौर्णिमाका मिगेल होन्नी हंक दोघांकय चंद कोण पळोवंक येता हांव हांगा येईल तेन्ना पळयत मू म्हाकाय चंद कोण पळोवंक येता बा सुगंधी कोणे येईल तेन्ना होन्नेन चंद कोण पळोवंक घेवचे विंगड कोणे नातील तवळ चंद कोण पळोवंक घेवची रीती विंगड असत गो 2 दिसा येईल तुका समा कळना आम्ही नित्य पळयतात नव्हे तशें आमकां कळटा बा तू सांगचे 100 सत्य गो पौर्णिमा हांव कसं नाही सांगला री कोणाकय कळना गो हंगा सिलेंक मात्र कळचे लागी राबून पळयल्यार पुरा कळतं म्हणटात पळय तशी गो हें पुरा तेवन मालकाक चिकेच हंकारू आपण भारी जोडता 4 कास मिगेल हातांत आस म्हणचेक न म्हणे सारशी अहम आसा दाखोवंक घेना तुमगेल्या द्रापरा दाखोवंक घेना गो आमकां कळत नवे खंय हडीक म्हणजे मेळ्ळेल तेन्ना चिकेची तोंड थोर कोण घेत गो ती कळत आमकां ना बा मिगेल होन्नी तसल न्ही तुका कशें लायक तशें दिसता की गोत ना आमकां मात्र चंद कोण पळोवंक येता बा मिगेल अन्नाक आनी अम्मा कितले चंद कोण पळोवंक येता ती तुगेल होन्नेक तुंची मेच्चूंक घेवका सुगंधी हिन सांगिल म्हणके प्रति दिवस हंग कशी बाद आसता गो तसवें आमकां त्यान बसिलेल्यांक गोत्तू गो घर म्हळ मागीर हें प्रासिलेंच न्हय गो अम्मा सगळ्यांनी चिकी सुदारसून घेवन वचका गो अयो आमगेल तार माई सगळ विशयान तूं सुदारसून घेवन वता गो सुगंधी जाल्यार वनमालकाक तितलें हें ना केन्ना पळयल्यार काम म्हणटा मरे ती ताका संग काम करता की देवाक गोत्तू कसन काम म्हळ्यार हटिये काम आसा हापड वडी चिप्स आतां उबडी करूं खंय सूर केला खंय आनी घरचें काम आमगेल विनूत सानी नवे ती कसन हेल्प करता जाल्यार पापती हा सण्णा पुट्टा काम करून दिता अशें काम आसता नवे काम आसतना काम म्हणशी आनी कसा म्हणचें जाता अयो तुमगेल्या इद्राक तशी पोज दिता सुगंधी तसल कसं काम म्हण ना गो तिका ती कस्तुरी म्हणस पळय तुका गोतस का ती अर्ध काम कोण दित गो सगळो वेळो ती हिगेल वासरीन तू पोण आसता प्रति एक काम तीन करचे गो हिन बरी पोज दिवचे होई गो सुगंधी त्या कस्तुरीन हिक कसन मरळ केला की गोत ना गो केन्ना पळयल्यार हंगा आसता गो ती आनी 4 काम केल्यार करता आसिल प्रभोर घेवन वता गो आहा आज वगवगी काम करून घेवन हंगा इले काही सार्थक जालें होई गो सुगंधी 2 क्षण रांदपाक उडा बैसून पट्टांक मारतात म्हळ्यार ती तितलें न्ही पाप मम्माक आनी मायेक निमगीतल नात गो हांव सांगल्यार नाही म्हणटसील नवे हिन सांगील आयक पळय अम्मा तुका भायलचे प्रपंच कशें आस म्हण गोत ना आयज काला सुन्नस पळय माय मावांक दूर दवन घेवन बमना लोट्टो चेडवा लोट्टा आरामार आसता ती वर्ष एक पण ते दृष्टी घालच्या वचना ती गोतस्वे तशें आसतना आमगेल होन्नी तुका कितले चंद कोण पळोवंक येता गो अन्न धावो तुक्क धावो खाण जेवणान तुका सने भेद करता की वंचन करता की कसं करता गो अम्मा हिन लोकार उडी उरलेल की ना म्हाका उरलेले हांवें मिगेल माय मावांक दूर दवरला वर्ष एक पण ते तांक पळोवच्या म्हण वचना आनी एक नमुने उलयतात गो अम्मा तांणी उलयतना आमकां तें होई म्हूण दिसता जाल्यार आमी स्ವಂತ बुद्धीन आलोचन कोरका गो तूं कसन जाल गो सुगंधी काल ते सम आशिला बा आतां दनपार ते अशी लायकून उलयतशिले आतां कसन अशी उलयता आशिल विशय अशी सांगील गो अम्मा तुका न्ही अन्नाका कुडवाना नवे तशी जावन म्हाका पूत सून चंद कोण पळोवंक घेना ती आमगेला गुल्लेना ती म्हूण दिसता जाल्यार बदा विशय कसं गोतस्वे तांकां हजार इतलें काम आसता नवे तांगेल कामान तूं तांणी बुड्डून आसता ती तशें हांव तुमगे लागीं बैसून उरलोच्याक ना तुमकां खंय वापरून हरच्याक तांकां फुरसत आसना तशी म्हणू तुमगेलो प्रिती ना म्हण हें आनू अम्मा म्हणची प्रिती अण्णा काही आस गो माय माम म्हणची गौरव होन्नी काही आस गो अम्मा होन्नेल वेरेक 10 पैसे मोग ना मी गेला तर कशी नाटक करता पडली म्हाका कळना म्हणलें किया कसंकी मारे ती प्राया कालारी गोण गोण घर संसारो म्हणून जीव तेदून घेतली ती आतां बसूचे कसं करचे सांग आमगेल कष्ट कोणा करता जायना
तांका प्राय दवका तांका कळुका पण हे आणि पौर्णिमाका तुगेल माय मोपरा खंय आसा ती मिगेल माय मावे तान्नी थंयच आसता बा तांक हांग येवचें म्हळ्यार नज्ज कसो करचे आमगेले चेडवांकनी शिक्षण लायक दवका नवे तशी जावन आमी हांग आसा ती तांणी येवचें आयकना ती आमकां थंय वच्चें जायना अशी जाला परिस्थिती रघुरामण्णा एकलो पूत नवे आनी एकली बहीण आसका ताका वय गो हान्नी एकली पूत आनी मिगेल नणांद डेल्लींत आसा हो होई वे तशी जाल्यार नित्यानंद मामानी ज्योती माय दोगंच आसा ती पूर तांणी हांगा सिलींत मो काय इथे तांणी गांवा गेलेलीं ती म्हळ्यार ते मूल घर थंयची आसका म्हणून हट कोन गेलेलीं ती सुरवेर 1-2 वर्सां हांव थंय आशिल्ली म्हाका थंय भारी कश्ट जाता गो हळ्ळी म्हळ्यार हळ्ळी हें कांय व्हड सिटी न्ही थंयच पशी आमची केडना म्हणया भारी हळ्ळी गो उदकाक आनी भारी कश्ट म्हाका उद्दांनी होवन अभ्यास ना गो तशी जावन हांव हांगा येयल गो हो थंय उदकाक आनी भारी कश्ट नवे आतां हे वैशाख दिसान तूं ते मंतर आनी मंतरी कसन करता ती अय्यो देवा ही उतरां तूं म्हाका धरतस मू होई न्ही गो पाप ज्योती सुरवेरी सपूर कड्डी तीक उद्दा होऊनच्या दत्वे मारायती कसं कोण घेतात की त्यांनी बामून बायला तशी त्यांनी गटमुट्ट आसा ती तारमये उद्दानी हाण घेतात बारांदापणी करता ती तशी तकड हेकड घरची पुरा पळोवन तरपतात वे हेल्प करता ती तांका हाँ वही फोन केलते पूरा म्हणचे हंगे येती ओटू अशा म्हणून येवचक ऐकना ती हांव कसं करचे होय रे पौर्णिमाका तू पळयला रशी म्हणटा तांणी दुसरे म्हणतात मो अय्यो देवा आईल म्हाका ग्राचार हांव कसले पूण हे टॉपिक काढली की कसन सांगतस गो सुगंधी मिगेल सान नंदल दाराल बायल ज्योती मय्ये कसन की लाक ती सांगतसिली मंतारे कनी मंतारी पळयतान भारी पाप दिसता दोग जन घरांतू कसने हुशार ना कुडवाना म्हळ्यार कोणी निमगिताल ना ती कितली की पण ते ज्योती मय्येक उठून रंदप करच्या कुडवाना खंय तशी दत्त खंय तिका बीपी शुगर दोन्ही आसा खंय बाकी टायमार करता खंय ती पाप कुडवानातल्या री उठ्ठोच्या कुडवाना खंय हाणे नित्यानंद मामानाची कसने करची खंय पैरेक पंत खंय गो माराय ती 2 जणांक जोर ताप खंय उठ्ठोच्या कुडवाना खंय दनपारा बार जाल्यार कोणे घरा बागील काणी म्हणून लागीं घरच्यान कशकी कोर न्हू बागील कान पळयतना 2 जणां ताप्पंतू कडकडता न्हिदलीं खंय पळय मागीर तांणी डॉक्टराक आपोवन हाडून तांकां पुरा मेडिसीन आनी देवून कडे सुमार 1 वार बरी तांणी हन्नीच म्हणून जेवण होवन दिलेलें खंय गो तांकां हो हो कसन दल गो पौर्णिमा हांव गॅसरी दूध दवरल मये गॅस बंद केला की ना की उडकस ना येता इथे बेजार कर नाका आनी केन्नाय पुरसत मेळटा येता ए पौर्णिमा राब गो ना ना चड पक्ष हांव गॅस बंद करनी येता येता तू तश निमगुच्या नज्ज असेल गो सुगंधी लज्जी रावन धावली पळती आनी कसंगो अम्मा आपणाल पैमुळान तो कुंवार कुसून असले रे दुसऱ्याल पैमुळात ससा मिंचूच खे नुत हंग लढाई हाणगालच्याक पळयत मुगो ही ताका आती हे प्रसंगील हांवें अम्मा घरा विषय कसं नसले रे घरा भितरच का दुसऱ्या लेद्राक प्रदर्शनाक दवरचे नज्ज गो हो तिगे लेद्राक होन्नेक सोन दिवचे नज्ज म्हणू होन्नेल परत जावन उलयले रे तूं म्हाका कळलेले ना गो इतले वेळ तुम्ही आमगेल व्हिडिओ पळयलींत नवे तुमकां कशी दिसले म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती तशींची मस्त मस्त लायक शेअर सबस्क्राईब करून आमकां सपोर्ट करच्याक विसर नाका ती आम्ही आनी तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती धन्यवाद.